माझे नाव जावन आसा सायजीत कुडतरकर। हांव स्कूल लायब्ररियन्स आसा आनी आमचो इशू जो आसा तो स्कूल लायब्ररियन्साच आसा। सो आमी कॉन्ट्रॅक्टाचेर आसा। 2016 आमचो जो स्कीम आशिल्लो पयलीं तो मनोहर भाईन केल्लो अंडर वॉचमॅन एंड लायब्ररियन्स। ओके, सो आमकां सॅलरी जी आसा ती 14,000 आसा। ओके, 2016सून तितलीच सॅलरी आसा, सॅलरी वाड जावना, कांय जावना। आमी जवळ जवळ 2019 आमी CMाक मेळत आयिल्ले आसा आनी 3-4 म्हयन्या पयलीं आमी 5 फावटी CMाक मेळ्ळा। तांकां सांगलें आमी फिक्स करपाचें म्हणून, पयलीं म्हणटाले फिक्स करपाचें म्हणून सांगलें ताका। तो तेजें तें कांय मनार घेवना। सो मागीर आमची चिंतलें फ्रॉम बॉटम आमी स्टार्ट करपाचें। पयलीं आमी ताका सांगलें आमची सॅलरी वाड कर आनी आमची ती लिव्स बीन आसा पळय तेजें रिलॅक्सेशन दी म्हणून आमकां। ओके, सो सॅलरी वाड कशें करपाची, पयलें म्हणटा तें 2016 जेन्ना ही स्कीम स्टार्ट जाली तेन्ना तो हें आशिल्लो आमचो पे कमिशन आशिल्लो तो 6P आशिल्लो। सो अंडर डेट आमकां 14,000 सॅलरी आशिल्ली। सो आतां जेन्ना वाड जातलो तेन्ना डबल जावपाक म्हणजे 7 अकॉर्डिंग टू द 7Pचेर जावपाक जाय। सो तेजेर आमी ताका सांगलें, ताका आमी कितलेंय सांगलें तो कांय मनार घेवना, कांय ना। सो आतां आमी फायनली ताका हांगा तुमच्या थ्रू आमी ताका मॅसेज दिवपाक आयला आनी आतां फुडें जावपाचो तो खर जावपाचें आसा। सो आमची जी मागणी आसा पळय न्ही, पयलीं म्हणटा ती आमी मागणी कितें केल्ली, आमची सॅलरी वाड जावपाक जाय, मंथलीच्या मंथली सॅलरी आमकां मेळपाक जाय। आमचो जो कॉन्ट्रॅक्ट आहा पळय न्ही तो आपोआप रिन्यू जावपाक जाय आनी आमचो कॉन्ट्रॅक्ट आसलो तो 11 मंथ्स करपाचो आनी 1 मंथ आमकां तो हॉलिडे आसता सगळ्यांक 1 मंथ इन द मे 12 म्हयन्याचो एक्चुली तो, पण वर्कींग आसता तो 11 मंथ्स। ओके, आनी एवरी इयर हें जें आसता पळय न्ही इंटरव्यू आसता, ती इंटरव्यू डायरेक्टली इंटरव्यू घेवप ना, डायरेक्ट आमकां घेवपाचो। कित्याक आमी इतले वर्सां त्या इन्स्टिट्युशनान काम केलेलें आसा, आमकां बेश्टे एवरी इयर घेना। आमी काम बरें करता, आमच्या त्या हातीर बसलेलें आसता काम, तेका लागून बसता। थोडे कितें आसता, थोडे स्कुलांचे मॅनेजमेंट आसा तुमकां, तेंचो कोण मनीस आयलो की हें करता, हेका मारता भायर आनी तेका घेता। सो तो आमकां एक जॉब सेक्युरिटी जाय। जो पर्यंत आमी फिक्स जायना तो पर्यंत आमकां हो सेक्युरिटी जाय आशिल्लो। पण आतां इट इज हाय टायम, इलेक्शनाचो टायम न्हू। सो आमी आतां काय मागना, आमी म्हणटा आमकां फिक्स केलो जाल्यार हे सगळे आसा ते तेज्या अंडर येता कळ्ळें। आमकां सॅलरी वाड जातली, एक बरो स्केल लागतलो आमकां। आमकां मागीर जी गव्हर्मेंटाच्या अंडर जी लिव्स आसता पळय ती सगळी लिव्स मेळटले आनी सगळें जातलें। ही आमची मागणी आसा। आतां हेजेर CMान मनार घेवन आमकां बेगीन लेटर इश्यू करपाचो, ऑर्डर इश्यू करपाचो 6 तारखेच्या पयलीं। आनी आमचो नॅक्स्ट जो मीट आसा पळय न्ही तो 2 तारखेर आसा CMाच्या बंगल्यार। टायमींग जो आसा तो आमी तुमकां सांगतले, मागीर तुमच्या कडेन आमी हें करतले, कॉन्टॅक्ट करतले आनी सांगतले। सो CMान हें करपाचें। सो आयज तुमी सगळे लायब्ररीयन म्हणून येयले हांगासर, कितले जाणां आहा तुमी? आमी टोटल आमचे स्कुलां आसा 200 सुमार आनी 120 सुमार लायब्ररीन्स आतां वर्कींग आसा। आतां कितें आहा, गेल्या वर्सा जेन्ना कोवीड आयिल्लो पळय न्ही तेन्ना ऑर्डर इश्यू केल्लो, आमी सगळे घरा आशिल्ले, ऑर्डर इश्यू केल्लो की सगळ्यांक हें अप्रुवल धाडपाचें म्हणून। तरी पण सगळ्यांक अप्रुवल पावना। थोडे स्कुलान जे कोण काम करताले पळय न्ही, वर्कींग आशिल्ले कोविडाच्या पयलीं, ते घरान बशिल्ले आसा कित्याक तांकां हें मेळुना, अप्रुवल मेळुना। CM जो हेड ऑफ द स्टेट तें हे ऑर्डर इश्यू करून कळ्ळें, ऑर्डर दिल्ली डायरेक्टराक, तरी पण आमकां हें मेळुना, कामां मेळुना। मागीर कितें म्हणजे तेजो पावर कितें आसा तें म्हाका कळना। सेकेंडली ही जो एज्युकेशन मिनिस्टर तें 10,000 पोस्ट काडला, 8,000 पोस्ट काडला म्हणटा पळय न्ही, एज्युकेशन सेक्टरान कितें केलां तें, एज्युकेशन सेक्टरान टोटली फेलियर आसा कळ्ळें न्ही। पळोवपाक गेल्यार आमी आतां लायब्ररियन्स आमी आयज आयल्या, आमच्या पयलीं पॅरा टिचर्स आसा, मागीर LBT आसा, LBTचे अरावंड 300 आसा। अरे सगळ्यांचे पोस्ट वेकंट आसा, तुमकां थंय पोस्ट क्रिएट करून घाल मरे, आमी तुका ते फुडले गव्हर्मेंट डिपार्टमेंटान मागना। आमी जें काम करता न्ही, तूं जें काम करता तुका आवड आहा जाल्यार तूं बरो काम करपाक वतलो न्ही फुडें। आमकां आवड आहा त्या कामान, आमी काम करता थंय, आमकां तुमी थंयच पोस्ट क्रिएट करा आनी दिया म्हणटा। आतां आमी रिस्पेक्टीव समज MLA कडेन गेल्यार MLA आमकां डायरेक्ट सांगता, हांव म्हाजेच सांगता तुका, म्हाज्या MLAन म्हाका डिरेक्टली सांगलां ते पोस्ट क्रिएट करना जाल्यार हांव कांय करूं शकना, तूं पोस्ट क्रिएट कर, फाल्यांच तुका फिक्स करता। सो हेंच्यांनी पोस्ट क्रिएट करपाक जाय कळ्ळें न्ही, अशें आसता तें।
सो पोस्ट क्रिएट केल्या उपरांत फायनान्स डिपार्टमेंटाच्यान एप्रुवल घेवन परत डिपार्टमेंटान तें हें करूंक जाय, पास करून रेगुलायज करूंक जाय. हे कांय करिनासतना आपणें सगळें तुमचें प्रोसिजर केला, सगळें केलां, ते रॉंग इन्फॉर्मेशन दितात. जेन्ना डिपार्टमेंटान विचारूंक गेले तेन्ना डिपार्टमेंटान म्हणटा आमचे कडेन कांयच पावोवंक ना, स्कूल लायब्ररीचें कांयच पावोवंक ना अशें सांगता. अशें तरी फटिंगपणां करूंक जायना. धाडूंक ना म्हणून सांगलेलें जातालें, म्हणल्यार अशें केलें म्हणल्यार आशेर रावता न्हू. ही उतरां आहा ती सीएमाची उतरां. सीएमान सांगलें आपल्यान लेटर धाडला म्हणून. आनी थंय वचून जेन्ना आमी विचारलें पळय न्ही, पळय होच लायब्ररीयन आसा तोच गेल्लो. तेंत आपल्या तोंडासून आतां तुमकां सांगलां तोच गेलो आनी थंय ताका सांगलां की लायब्ररी रिलेटेड खंयचेच डॉक्युमेंट येवना आनी खंयचीच फायल येवना. आमच्या फुडल्यान आपल्या पीएक ते बेश्टें नाटकां करून ती सांगलां की आमी सॅटिस्फायड आमी येवचे ना मागीर परते, आमी घरा रावतले आनी वी वील बी वेटींग फॉर द ऑर्डर. तुम्ही अप्रोच केलो तो सीएमाक अप्रोच केल्लो तो सीएमाक आमी अप्रोच केला, खूब फावटी अप्रोच केला आनी आमचो मेमोरेंडमूय ताका पावला. आमी ताका जेन्ना सांगता पळय न्ही आमकां हे थ्रू कॉपी करून दी, तो दिना. ही सांगता तुमकां गजाल. आमी ताका कितल्या फावटी घेवन दवरता, कांयच दिना. हय आमी झेरॉक्स सुद्दां व्हरता वांगडा, आमकां थ्रू कॉपी करून दी की तुका पावल्या म्हणून. ते करना तो. मागीर म्हणपा नाका. सांकेली गेलोली तेगे रेजिडेंट्सा कडेन. सो अराउंड 40 आम लायब्रेरियन्स गेलोली. 50 ऑल ओवर गोवा सगळीं गेलोली. सो तो म्हणपालो सीएम म्हणपालो हितू जाय कितें येयलें, क्रावड नाका, सो दोग जाय येयल्या पुरो एश म्हणलोलें. सो वी एक्सपेक्टेड सम गुड थिंग्स फ्रॉम सीएम एज आर हेड ऑफ द स्टेट. सो वी ऑल्सो एक्सपेक्ट. आमगे जायत वर्सां जालीं, आमी जायत काम केलें. सो आतांय आमकां कितें बरें जाय, आमकांय उमेद दिवपा जाय काम करपा. वी आर ऑल्सो फॅमिली पीपल. 14,000 इज नो वेर खूंय पावनाय. प्लस वी हॅव टू ट्रॅवलिंगाक वयताय काबार जाताय. सो प्लीज आमगे कितें चोय कितू पाट मग तुजे बरें येन वयता. यू से हांव कोता चोडयता पागार चोडयता. आनी वन मोर थिंग आतां एश म्हणटाय कॉन्ट्रॅक्टाची हाय न्हू तुमी 5 वर्सां जावपा जाय. 5 वर्सां जातरी फिक्स जातली. आतां जालीं 5 वर्सां आतां तरी कोरे आम फिक्स एटलीस्ट आमकां एक जॉब सेक्युरिटी तरी मेळ्ळी. मातशें कामां आहाय मू. वी ऑल्सो शूड बी प्रिविलेज टू हॅव दॅट जॉब. वी शूड बी प्रिविलेज टू वर्क दे. आनी आम हॅपी हाय आम भुरग्यां हॅपी कोतली वे वी आर वर्कींग. सो now also we try, we give justice to our work, but that doesn't come from heart because we are paid very less and we are not paid on time. Not on time. आमकां आतां ह्याच वर्साचें सांगता तुमकां आमकां 6 म्हयने जाले आजुनी पगार ना हातीन. आनी तो सॅलरी म्हटल्यार तो सामको कमी. वयल्यान तो आमकां सॅलरी मेळना टायम टू टायम. कितें फायदो? मंथलीच्या मंथली आमकां सॅलरी मेळपा जाय. आमी काम करून कितें फायदो तर? एवरी मंथ इट इज लायक एवरी मंथ आमी आमचे पयशे मोडटा आनी जेन्ना लमसम अमावंट येता तेन्ना आमी आमचे पयशे भरून काडटा. आमकां प्रॉफीट कांय ना. आमी वी हॅव नॉट अर्न एनीथींग. आमकांय बी फॅमिली आहा न्हू. लायब्ररीयनांक सॅलरी दिवपाक तेंचेडे सॅलरी ना. मात ते एसामतीन 40 आमदार मात म्हयन्याच्या म्हयन्याक सॅलरी घेता. देखून तीच सॅलरी 14,000 दिसान दीस म्हारगाय वाडत वता. सो आमकांय बी बरें करून आमगे फॅमिली चोवपाक जाय आसता न्हू. सो हांव बी मुगे फॅमिली हांव एकलें काम करता. सो इट्स व्हेरी डिफिकल्ट फॉर मी. आमकां म्हयन्या पगार मेळना. 6 म्हयन्या 7 म्हयन्या जेन्ना वर्सान पासून येता. सो तें आमी मागीर कितें करपाचें म्हयन्या आमकां जेवपा जाय न्हू. सो मातशें चोय आनी आमचें पगार बरें वाडय. मातशें 14,000 कांय येना म्हयन्या. रेशन येना. सो घरा कोण दुयेंत जाता दुयेंसाचे पयशे वयताय मागीर कांय उरना आमकां. आनी आमकांय फॅमिली आसा न्हू. सो मातशें चोय आनी आमगे पगारूय वाडय आनी आमकां एक जॉब सेक्युरिटी दी. ते एवरी इयर आमकां रावपा पडटा. आनी पॅन्डेमिकाकूच चोय आमी जुना पयलो हें येयलें म्हण आमी गेल्लीं इंटरव्यू बी दिलो. मागीर म्हणपा लागलें हें म्हण आजून कांय खबर ना गव्हर्मेंट एड्युकेशन डिपार्टमेंटांतल्यान. सो तुमी घरा रावाय म्हण. सो एक दीस आमी वाट चोयताय केदो आमकां आपयतलीं कॉल कोण दिसला जॉयन जातली. सो आमकांय बी फॅमिली आसना. आमी घरा रावन बेकार रावन हें करपा जायना. सो आमी सेप्टेंबरा मागीर जॉयन जालीं 2020. सो अशें करून जायना न्हू आमकांय कित्याक आमी हांव बी एकलें घरा आमी काम करता. सो आमगे फॅमिली पोसपा आमकां जावपा जाय न्हू. सो तशें करून जायना तें. सो मातशें आमगे जॉब बी रेगुलर कर आनी मातशें सॅलरीचो इन्क्रिमेंट कर अशें म्हणून मागता. आनी ते सगळे हे जे आतां सांगलां पळय न्ही सगळे तेंचो जो मागणी केल्या ते हे सगळे आतां आफ्टर फिक्स केला. सो आमकां आतां कांय नाका. इलेक्शन टायमार सगळीं जाणां म्हणटा आमची कामां करून जावपा जाय. सो आमी आमचो फायनल स्टेजीर वयता. आमकां फिक्स करून जाय. फिक्स केलें म्हणटकूच ही सगळी जी मागणी आसा पळय ती तितून येता कळ्ळें. सो आमची इतलीच मागणी आहा आमकां फिक्स कर
आनी आमचो जो पोजिशन आहा तो हाय आसा. आमच्या सकयल्या पोजिशनाक तुमी रिलॅक्सेशन दिला, तेंचे वाड केला, हें केला, तें केला, कळ्ळें. पण आमचो जो पोस्ट आहा तो इम्पॉर्टंट आसा. अकॉर्डिंग टू द NEP, National Education Policy, it is clearly mentioned that librarians should be a must in a school. आनी हें अजून आमकां पोस्ट क्रिएट करूना. आमकां खबर ना आमी खंय आसतले ते फाल्यां. आमचो पोस्ट क्रिएट जावपाक जाय ते आमकां फिक्स जावपाक जाय. आतां फुडें कितें आसा, अकॉर्डिंग टू NEP, स्कूल आनी हायर सेकंडरी कंबायन जाता तेन्ना 1 न्ही 2 लायब्ररीन जाता. आनी दीस इज कमींग समवॉट इन 2023. आनी आतां 21 आसा तो 22 स्टार्ट जातलो. हें केन्ना करपाचें आसा. मागीर इलेक्शन जालें की मागीर खबर आहा, मागीर तें कांयच जावचें ना. सो इलेक्शनाच्या पयलीं 6 तारखेक कोड लागता, 6 तारखेच्या पयलीं आमकां ऑर्डर इशू कर आनी आमकां फिक्स कर, आमकां पर्मनंट कर आनी आमी वयता. आमकां आनी कांय नाका. थँक्यू इतलेंच सांगता. तुजें बरेंपण मागता मागीर. सो तुमी सेकंडाक वयतले न्हू CM वांगडा? हय, आतां आमी नेक्स्ट जो मेळपाक वयतले. आमी स्ट्रायक बीन करपाचें ना. स्ट्रायक आमी केन्ना बसतले स्ट्रायकार, आनी तो येतलो मेळपाक काय ना येतलो मेळपाक तें आमकां खबर आसा. आमी पळयल्लें आहा तो ह्या दिसांनी कितें चल्लां. आमकां बंडल करता. फुडें गेले जाल्यार फोटींग उलयता. सगळीं फोटींगपणां तिजी, कळ्ळें. आतां नेक्स्ट टायम मेळटलें तें वचून ताका 2 तारखेक. तो टायमींग कितें आसा आमी तुमकां सांगता मागीर. तुमचे कडेन कॉन्टेक्ट करता. ओके, थँक्यू. थँक्यू.